रायबंदरचे मोठे मीठ खूप फामाद. गोंयभरच्यान लोक मुद्दम हांगासर हे मीठ विकते घेवपाक येतात. व्हडले व्हडले पंप लावून आगर सुकोवपाचे काम चल्ला. उपरांत मेरो घालून चौकटान खाऱ्या उदकांतल्यान मीठ काडटले. हे करतले जाल्यार एक दामास म्हूण प्रकार आसा. कामगार पायान माती मळून थंयची सुवात सपाट करतात. ही महत्वाची प्रक्रिया. कसली जावता घेनासतना पायान हे काम करतात. सुवात सपाट जातकच हातून खारें उदक घालून मीठ काडटले. फाटलो म्हयनोभर हे काम चलता आनी सगळे जाग्यार घालसर आनीक एक म्हयनो वयतलो कामगार सांगतात. कितके दीस लागता हे करपाक हे आता? आता कितले दीस म्हणजे 15-20 मास जातात. 15 दीस 15 दीस जातले न्ही. हय. आणि कितें वापरी ना ना तशीच हे करणार पायानच पायानच करप. होय पायानच करू. आणि फुल आता आहा तितले पायान करतले तुमी. होय आता पहिले आता उदीक असले पळय ते सुकले म्हणटात फोडची पडटा पळय आगे देव तशी. आता सुकले म्हणटात ते बसोवची पडटा. ओके ओके. पायान चिड्डून चिड्डून बसोवप. होय आता ते सुकले मातशी. हय हय त्याचा त्रास जाता. त्रास जाता पाय त्रास जाता. हय मागीर उदक हाडटले भितर परत. ना मागीर ते गोंयचे आग्रांतले गांवठी मीठ मोठे मीठ म्हणटा ते फामाद मीठ आणि हे मीठ काडपाची तयारी आतां चालू जाल्या. आमी आसा रायबंदर सॉल्ट पॅन्स म्हणटा ते गोंयभर फामाद. हांगासरले मीठ म्हणटा ते खूब फामाद. गोंयभरचे लोक हांगासर येता आनी मीठ विकते वतात. तुमी पळोवंक शकता आतांच्यानूच म्हणटा ते हे मीठ काडपाच्या कामाक लागलेले आसात. कामगार चालीक लागलेले आसात. हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे म्हणटा ते दामास म्हणटा ते. आगर आटयतकूच अश्यो मेऱ्यो घालतात आनी अश्यो चौकट्यो मारून हांगासरली माती आसा ती पांयान मोवन घट करून ती लेवल करतात. मागीर ती माती एकदां लेवल जाली त्या खारें उदक ह्या हितूनी घालून स्क्वेरांनी घालून ते आटयतात आनी मागीर तितूंतल्यान मीठ काडटात. आतां म्हयनोभर जाले आतां हे दामास म्हणटा ती ही प्रक्रिया तेंची चालू आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता कितके काबाड कश्ट करून ओतान राबून आपले आंग आनी झरोवन हे कामगार आसात. हे आमचे बायल कामगार आसा ती पासून इतके घाम काडून हांगासर काबाड कश्ट करता. देखून आमकां एक गांवठी मीठ म्हणटा ते आमची ओळख. ज्या शिवाय आमचें जेवण रुचीक जायना, नुस्त्याक कडीक कशी रूच येना त्या काडपा खातीर ती मेहनत करतात. दुसऱ्या आगरान आतां आगर आटोवपाचें काम चालू आसा. बरे व्हडले हेवी मोटर घातल्यात, पंप घातल्यात आनी ते आगर आटोवन अश्योच मागीर मेऱ्यो घालून हांगासर मीठ काडपाचें काम सुरू जातलें. आतां हे काम जाता म्हणसर एक म्हयनो वयतलो हे लेवल करता म्हणसर. जानेरा मेरेन हांगासर मीठ काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर रायबंदरच्यान समीप नार्वेकार.